नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक पांय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकाराचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कागदी पदव्या परस कुशळटाय अदीक महत्वाची. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती. शिक्षकांनी शिक्षण आनी कुशळटायेचे विद्यार्थ्यांक दिवचे धडे, केले आवाहन. शिक्षणीक वर्स 2026-27 इयत्ता पयली ते 5वी आनी 11वेचे वर्ग 6 जुना सावन जातले सुरू. 6वी ते 10वी आनी 12वे खातीर पयलो टर्म 1 एप्रिल सावन जातलो सुरू. शिक्षणीक वर्साचे वेळापत्रक जारी. सरकारी कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांचो अजब कारभार उक्ताडार. सरकारान जारी केल्लो आदेश सरकाराच्याच कर्मचाऱ्यांनी मारलो फाट्यार. मिराबाग सावड्डे जावपी बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध आसा कायम. मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिले फटीचे आश्वासन. थळाव्यांचो आरोप. प्रभू शेटये ह्या मनशान पॉडकास्टाचेर हंजुनाक कायसुवा वाठारांतल्या देवाचेर आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्ल्यान खुबळे थळावे. प्रभून देवळांत येवन मागची माफी मागतात थळावे. आनी मडगांव शारात चोरया कोयर उडोवप्याक मडगांव पालिकेचे अभियंते आनी कर्मचाऱ्यांनी धरले रंगे हात. सुमार 40,000चो दंड केलो वसूल. आता पळयात खबरो विस्तारान. कितलेशेच विद्यार्थी पदवी घेतले उपरांत कुशळटायेच्या उणावाक लागून नोकरे शिवाय रावतात. शिक्षकांनी शिक्षण आनी कुशळटायेचे धडे विद्यार्थ्यांक शिकोवचे, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. तशेंच आजकालच्या लोकांक पदव्यो फकत कागदाचेर जाय, पूण आपूण अशे पदवीधर पळयल्या जे कुशळटाय आनी मेहनतीच्या बळाचेर कोट्यांनी रुपया कमयतात, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. फर्मागुडी वाठारांत नवी वाणिज्य भवन आनी विद्या प्रसारक इमारतीचे उक्तावण सुवाळे वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. सातत्यात पळयता एक डिग्री कागद हातान घेतला आनी हांव शिकला म्हणून गेलो. म्हाका कॉमर्साची डिग्री म्हाजे कडेन आसा. थंय वचत जाल्यार परत कांयच येना. दीस इज फॅक्ट. हांव सांगता आतां आमी एप्रेंटीस काडल्या म्हणून भुरगे खूब बरें काम करपाक लागला, तांकां कळपाक लागला. जेन्ना दादा वैद्य 1911 जेन्ना स्किलिंगाचेर उलयता आनी तांच्यांनी कितें सांगलें, वॉट टायप ऑफ स्किलिंग विच इज एन एम्प्लॉयमेंट, जे आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपी. एक तर आमकां डायरेक्टली भायर सरल्या उपरांत आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकपाक जाय किंवा आमकां एम्प्लॉयमेंटा खातीर कोणी तरी एब्जॉर्ब करपाक जाय. आतां ह्या स्किलिंगाचेर कुणी विचार करपाचो? ह्या स्किलिंगाचेर टिचरांनी विचार करपाचो. हांवें जें सांगलें की काल हांवें जो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट केलो म्हज्या RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन, आमी गोंयांत 20 कडेन आमी गोंयांत 16 कडेन 12 तालुक्यांनी 16 कडेन फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ वी आर स्टार्टिंग विथ द स्किलिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ग्रँट कोण दिता? आय एम नॉट गिविंग द ग्रँट. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग द ग्रँट. ग्रँट कितें दिता? आमी शिकोवपाक ग्रँट दिता, तांकां युनिफॉर्म फुकट दिता, तांकां आमी तांचो रिफ्रेशमेंट हें सगळें आमी बेर करता. ओके, तांकां जे टिचर्सांक सॅलरी दितात तांकां स्टायफंड दिता. तांकां 3 म्हयन्याचो कोर्स जाल्या उपरांत तांकां प्लेसमेंट करता. प्लेसमेंट जाल्या उपरांत आनी ग्रँट दिता. हो ग्रँट कुणी हाडप तर गोंयांत? हो ग्रँट टिचरांनी हाडप. हो ग्रँट त्या इन्स्टिट्युशनांनी तुमी जो सांगलो पगार जो घेता पळय, इट इज नॉट ओन्ली टू टीच, टू स्किल देम, टू एम्प्लॉय देम. How many students have passed out the graduate? It is not that. How many students have employed? Otherwise, how many students have given the employment for the others? That is more important. That is the output. शिक्षणीक वर्स 2026-27 इयत्ता पयली ते 8वी आनी 11वेचे वर्ग 6 जुना सावन सुरू जातले. तशेंच 6वी ते 10वी आनी 12वे खातीर पयलो टर्म 1 एप्रिल ते 10 ऑक्टोबर आनी दुसरो टर्म 12 ऑक्टोबर 2026 ते 24 मार्च 2027 मेरेन आसतलो. शिक्षण संचालनालयान शिक्षणीक वर्साचे वेळापत्रक आनी सुटयो जाहीर केल्यात. पळयात. येता त्या 2026-27 या शिक्षणीक वर्सा इयत्ता पयली ते 5वी आनी 11वेचे वर्ग 6 जुना सावन सुरू जातले. जाल्यार 6वी ते 10वी आनी 12वे खातीर पयलो टर्म 1 एप्रिल ते 10 ऑक्टोबर आनी दुसरो टर्म 12 ऑक्टोबर ते 24 मार्च 2027 मेरेन आसतलो. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी शिक्षणीक वर्साचे वेळापत्रक आनी सुटयो जाहीर केल्यात. हे विशींचो आदेश जारी केला. ह्या आदेशा प्रमाण मुळाव्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळा खातीर पुराय शिक्षणीक वर्सात वट्ट कामाचे दीस
220 परस कमी आसूंक जायना जाल्यार अध्यापनाचे दीस उण्यांत उणे 200 आसप सक्तीचे आसतले. पयली सत्र परीक्षा 10 ऑक्टोबर मेरेन पुराय करप गरजेची जाल्यार दुसरी सत्र परीक्षा 13 मार्च 2027 मेरेन घेवची पडटली. निमाणे परीक्षेचो निकाल 31 मार्च 2027 पयलीं जाहीर जावचो ना म्हूण आदेशात नमूद केला. आदेशात जाहीर केल्ल्यो सुटयो: चवथीची सुटी 14 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर, दिवाळेची सुटी 2 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर, नातलांची सुटी 24 डिसेंबर ते 2 जानेर 2027, गिमाळी सुटी 1 मे 2027 ते 5 जून 2027. मजगतीं हे वेळापत्रक राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळां खातीर लागू आसतलें अशें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारी कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांचो अजब कारभार परतून एकदा उक्ताडार आयला. सरकारान सरकारी कार्यालयातल्या कर्मचाऱ्यांक आयडी कार्ड घालप सक्तीचे केल्ले. मात ह्या नेमांक अजून पाळो दिवंक नाशिल्ल्याचे मडगांवच्या RTO कार्यालयात कर्मचारी आयडी कार्ड घालूंक नाशिल्ल्याचे एक जिवी देख पळोवपाक मेळटा. ड्युटीचेर आसतना सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आयडी कार्ड घालप सक्तीचे असो आदेश काडिल्लो. बिरेस्तारा गोमंतक टीव्हीच्या रिपोर्टरान अचकीत मडगांवच्या RTO कार्यालयाक भेट दिली जाल्यार चडशे कर्मचारी आयडी कार्ड घालून नाशिल्ले. सगळे मोबायलाचेर उलोवपाक व्यस्त आशिल्ले. हे विशीं जेन्ना कर्मचाऱ्यांक विचारले जाल्यार अजापीत करपासारक्यो जाप दिवपाक लागले. कार्यालयाची परिस्थिती पळयली जाल्यार कागदपत्रां मेळत थंय उडयल्यात. सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. अच्छा मागीर कोणे घालप कितें लायन खंय आशिल्ली आमी वजोडच्यान सांगू घान बसपा न्ही खबर ना तुमकां सांगलें ना तुमकां गळ्यान कार्ड बी कितें घालून जालें तुमी कोण घालूं ना म्हणून कार्डा मेळटा गळ्यान हा कित्याक लागून घालूं ना. गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडिल्लें तातूंत भितर सांगिल्लें की गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जो आसा तो प्रत्येक ऑफिसाक आपलें कार्ड आयडेंटिटी कार्ड घालपाक जाय. आज आमी मडगांव RTO ऑफिसाक विजीट केली. थंय एनफोर्समेंटाची टीम बसता पूण हांगा पळयलें जाल्यार कोणेच कार्ड घालना आनी सगळीं मोबायलाचेर उलोवपाक बिजी. अशे परिस्थितीक लोकांक हांगा लायनीक लावचें पडटा आनी ही कार्ड घालनासतना हांगा सगळो वेव्हार चलता. जेन्ना आमचो कॅमेरा थंय पावलो आनी कॅमेरान विचारलें जाल्यार आमी तातूर मातूर उत्तर दिलीं आनी रोखडीच कार्ड काडून घाली. हांगा दुसरी म्हणजे ह्या ऑफिसाची जर परिस्थिती पळयली हांगा डे टू डे कितलेशेच लोक येतात. हजारांनी शेकड्यांनी लोक हांगा येतात आपली कामां घेवन जावं लायसन रिन्युअल बाकीचे डॉक्युमेंटाचे टॅक्स भरपाचें आनी हे हांगा जर ऑफिसाची परिस्थिती पळयली जाल्यार हे एक पिंजरो सो जावन पडिल्लो आसा आनी डॉक्युमेंट हे मेळट तशे उडयल्ले आसात. सो सरकारान हाचेर मातशें लक्ष दिवचें कारण खुबशे डॉक्युमेंट म्हत्वाचे डॉक्युमेंट आसात ते हांगा डॉक्युमेंट करतात. तांकां प्रत्येक कामाक लागून वेगवेगळे डॉक्युमेंट हाडचे पडटात. पूण ह्या ऑफिसाची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार सामकी खतरनाक आसा. हांगा डॉक्युमेंट हाडून फक्त उडयल्ले आसात आनी अशे बेश्टे ताका आरमार सुद्दां सारकी प्रॉपर कांयच हें ना. हे ऑफिसाचेर मातशें लक्ष मारचें आनी बेगीचे बेगीन हें ऑफिस सुदारचें कारण लोकांक बरी फेसिलिटी मेळटली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुंवल करता. अंजुण कायसो वाठारांतल्या देवाचेर एका पॉडकास्टान प्रभू शेटये ह्या मनशान आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्ल्यान बरेंच वातावरण तापलें. थळाव्या लोकांची भावना दुखोवपी विधानां केल्ल्यान प्रभू शेटये आड अंजुण पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली आनी सोशल मिडिया वरवीं व्हिडिओ करून चूक मागची न्हय जाल्यार देवळांत येवन 2 दिसां भितर लोकां फुडल्यान माफी मागची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आज जेन्ना आमी दनपारां आमची कंप्लेंट घेवन पुलीस स्टेशनार येयल्ले तेन्ना आमची कंप्लेंट एक्सेप्ट केल्या उपरांत आमकां अशें सांगलें गेल्लें की जो एक्यूज आसा प्रभू शेटये ताका पुलीस स्टेशनार हाडटले म्हणून आनी त्या प्रमाणे आमी ठरयलें की संक सुमार आमी पुलीस स्टेशनार येवपाचें. पूण जेन्ना आतां आमी PIक मेळपाक गेले तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की 4 सुमार ऑलरेडी तो एक्यूज्ड PIक मेळोन गेल्लो आसा. ताणें आपलो जो स्टेटमेंट जो रिप्लाय आसा हांगा ऑलरेडी PIक दिल्लो आसा. ताणें जाहीर माफी मागल्या आनी म्हाका दिसता एक व्हिडियोय ताणें काडून ऑलरेडी सर्क्युलेट केल्लो आसा सोशल मिडियाचेर. आनी त्याच प्रमाणे ज्या तरेन आमकां PIन सांगलां की तो देवळान सुद्दां येवन जाहीर रित्या गांवकारांची तशीच आमच्या ग्रामदेवी कडेन माफी मागतलो म्हणून. कमिटीचे लोक आसले ते ताका मेळ्ळे ऑलरेडी आनी तेंच्यांनी तो आपलो जो विशय आसा तो PI कडेन मांडलेलो आसा की तो जर देवळान येवन जाहीर रित्या ग्रामदेवीची आनी गांवकारांची माफी जर मागना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आसा तें देवस्थान म्हणून ते घेतलें म्हणून. आमकां खंय तरी अंधारान दवरप जालें हांगा. आमकां जेन्ना जे ऑफिसर आसलो तेजे कडेन आमी उलयले ताणें आमकां सांगलेलें की तुमकांय आमी आफयतले म्हणून. पूण आमकां ना आफयता 4 सुमार खंय तरी म्हाका दिसता ताका एक भंय आसलो की ह्या गोश्टीचेर
खंय तरी ताका लोकांक फेस करपाची ताकद नासली. म्हाका ताका एक सांगपाक जाय, जेन्ना तुका लोकांक पब्लिकली फेस करपाची ताकद ना तेन्ना कसले गैर स्टेटमेंट्स जी आमची श्रद्धा आसा तेजेर ताणें करचे न्ही. आनी ह्यान फुडें सुद्दां तेणें जेन्ना तो आपलें तोंड उगडटलो तेन्ना सांबाळून उगडचें. मडगाव पालिका अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या पंगडान कारवाय करून राती उसरां एकल्याक कोयर उडयतना रंगे हात धरलो. ब्लॅक स्पॉटांचेर कोयर उडोवचो न्हय अशी शिटकावणी दिवन लेगीत कोयर उडयल्ल्यान सुमार 40,000 रुपयांचो दंड वसूल केलो. मडगाव पालिका अभियंते आणि कर्मचारी पंगडाची मोहीम चालूच आसतली अशेंय तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. हॅलो बेस खंयसान हाडला? राया राया खंयचें? केसो हॉटेल केसो रे? सांग ते हॉटेलान हेल्मेट काढ बघा. हॅलो खंयचे पात्रांव नंबर घे. पात्रांव हॉटेल कोण खंयच्या हॉटेला पात्रांव? सीसीटीव्ही कॅमेरा आसा. येदो व्हडलो 3 फूट 3 6 फूट बाय 6 फुटाचो बोर्ड आसा. थंय आमी वेस्ट उडोवपाचें ना म्हूण बरयल्लें आसा. आमच्या मडगांवान डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसा. तुजो हो मनीस तेणी एग्री केला. तुका खंयची पंचायत पडटा हांगा? म्युनिसिपॅलिटी मडगांव म्युनिसिपॅलिटी मडगाव म्युनिसिपॅलिटी ही एरिया आमी राय एका पंचायतीक आमी राय पंचायत. ओके डोर टू डोर तुमी आतां येता म्हणटा गार्बेज खंय येता कोण व्हरपाक? पंचायती हांव लागणार बाबा. राय पंचायत. तूं राय पंचायतीक विचार. पंचायती पंचायतीक वचून विचार. तशें न्ही जाल्यार ते गार्बेज म्हाका ते कितें गार्बेज कंटेनर कित्याक दवरलेले? ते तुका पंचायतीक लोकांक तशें दवरलेला. न्ही पूण कित्याक दवरलेले आसा? डोर टू डोर कलेक्शन चालू आसा. डोर टू डोर तशें न्ही. डोर टू डोर कलेक्शन जालें बरी गजाल. पूण हेचे कंटेनर कित्याक दवरता तुमी थंय? कंटेनरात गार्बेज कित्यान कलेक्ट करता? डोर टू डोर ते घेवन येता न्ही रातीन. एमटी म्हणल्यार थंय कित्याक दवरपा ते जायना? तुझ्या रस्त्यावर ना रे त्यो. थंय तर आसा न्ही. लोकांक कितें दिसता बाबा गार्बेज उडोवपाक? आमी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले. पूण त्या सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयतरीच आमकां अशें लक्षांत आयलें की काही 2 व्हिलर्सांचे नंबर आमकां तेजेर मेळना जाले. सो त्या खातीर आमी म्हणलें की आज आमी काही 1-2-3 गाडयो रेग्युलरली त्या जाग्यार डंप करताले. पूण काही कारणां लागून तेजो नंबर आमकां ट्रेस जायनासलो. म्हूण आमी एक ड्रायव्ह केली आज ऑफिशियली. आमी आमचे सगळे इंजिनियर, सुपरवायझर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर अशी सगळ्यांची एक टीम घेवन आमी म्हणलें आज आमी त्या स्पॉटाचेर सर्वे करया. कोण इवन त्या जाग्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा आसून सुद्दां ते अशें उडयता म्हूण आमी ड्रायव्ह केली. आमी फातोर्डा पुलिसांक इन्फॉर्म केल्लें प्रायर की आमकां कितें सपोर्ट जाल्यार आमकां प्रोवायड करा, कारण ते लॉ एंड ऑर्डर काही लोक बोवाळ करता, इश्यू करता धर्तरीत. अशें आमी आज 4 केसी त्या जाग्यार बूक केल्यो. काही मेजर म्हणल्यार ज्यो हॉटेलां जी आवटसायड ज्युरिडिक्शनाची मेजर हॉटेलां तेंचें आमकां डंपींग मेळ्ळें. आनीक तांकां आमी फायनय मारल्यो. 4 केसींनी आमी ऑलमोस्ट 40,000 रुपया आमी फायन मारली. एकट्याक एक हॉटेल आसलें ताका 25,000 आनी बाकीचे ल्हान पिशव्यो घेवन येताले तांकां 5,000 10,000 अशें करून 40,000 रुपया आमी फायनीच्या रुपान रिकवर केले. मिराबाग सावड्डे जावपी 280 करोडाच्या बंदारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. हे विशीं मंत्री सुभाष शिरोडकर हाची भेट घेवन तांकां सविस्तर म्हायती दिली. त्या वेळार हो बंदारो ह्या वाठारांत जावचो ना अशें मंत्र्यान आमकां आश्वासन दिलें. मात सध्या ह्या वाठारांत काम सुरू आशिल्ल्यान मंत्र्यान आमकां फटीचें आश्वासन दिलां असो आरोप थळाव्यांनी केलो. ह्या प्रकल्पा आड येता त्या आयतारा जाहीर सभा घेतले अशें थळाव्यांनी स्पश्ट केलें. बंदाऱ्याक न्ही हाजे पयलीं आमी ओपोज करपा आमी आशिल्लीं कळ्ळें. आमी खूब प्रयत्न केलो ओपोज करपा. लास्ट सुभाष शिरोडकरा वचून मेळ्ळे आनी तेणें आमकां आश्वासन तोंडी दिलें. रिटर्न आमी तेजे कडेन घेवन आशिल्ले. थंय आमी आतां फसलीं कळ्ळें तुका. मग तेणें कितें सांगलें, तुमकां जर नाका आपूण हांगचो बंदारो कॅन्सल करता. त्या विश्वासाचेर आमी वग्गे रावलीं कळ्ळें. मागीर हें अकस्मात आतां मदीं कोण खुसपलो तें आमकां कांयच खबर ना कितें. पूण आमचो ठाम विश्वास आसा आमी हांगा बंदारो करपाक दिवचो ना. आनी म्हाका एक सांगा, ही एरिया कितें आसा तुमी पळयात. आनी आमची गांवची जवळ जवळ 50 गणपती आमी हांगा पायतात कळ्ळें. आमकां हें वाळवण पूण आमचें आसा. आनी जर तर हे वाळवंटार तर अशें करतात ते हाडले त्या मनशान सांगपाचें गणपती खंय व्हरून घालपाची ते. जी आमची चळवळ वर्सभर 1.5 वर्स चालू आशिल्ली. आज बंद जाता, फाल्यां बंद जाता, आज बंद जाता, फाल्यां बंद जाता करून आमी थातारून आमी आमकां दवरलें अशें म्हणटा. आमकां खोटें आश्वासन दिवन
ते आज सिद्ध जालें आनी उघड जालें की तेंचे हो आयज जो कितें बंधारो हांगाच हाडपाचो आनी तोय बी असो जाग्यार हाडटात. आमचे हे पुरुष कार्यामळे म्हारवाचें देवस्थान आसा, जागृत राखणदार आसा आनी हें सगळें स्थळ तेका पडटा. हो आमचो वाळवंट जावन आसा. हे आमच्या आजी पंचायती आयुश्याची आमची ही कमाई जावन आसा. तुमची स्वार्था पोटी आनी तुमचे पोट भरपा खातीर तुमचे कांय कारणां लागून लोक हिताचो आमकां जाल्यार हेजेर कांयच दिसना. तेन्ना स्वता स्वार्था खातीर तुमी हे आज कितें हाडून आमच्या माथ्यार लादपाक सोदता किंवा हे सगळें सांगी धरून जे धडेपरान सगळ्याचे वाठारा लोकांचे तुमी हो अन्याय करपाक सोदता. हो तुमकां आमी अन्याय करून दिवपाना. जी ती करपाची परिस्थिती निर्माण जाता तिका आमी फेस करून त्या प्रमाणे तुमकां आमी ह्या बंधाऱ्या विरोध करून तुमचे आमचो हो बिनमोड करून उडटले आमी इतले आमी सांगतात. आनी आयज आमी जाहीर करता फुडल्या आयताराक जाहीर सभा आमची हेज्याक मोठी सगळे सांगे धरून तारीपांडा मुगळ सोली सगळे आख्या वाठार हो सावडे 3 मतदारसंघाच्या वाठार धरून आज आमी जाहीर करूं सोदता की मोठी मिटींग आमी हांगाच हेच देवाच्या स्थळार आमी घेतले. तुमकां खबर आहा बंधाऱ्याचो इशू कितली तेप जालो हो चालू आसा. हे बंधाऱ्या लागून आमचे गांव सगळे डिस्टर्ब जाले कडेन, सगळे गांव डिस्टर्ब जाले कडेन, झगड्यो हे ते सगळे चलता. हेजेर कोणूच आमकां पॉलिटिशियन हेल्प करिना. आमी सगळ्या फुडें वचून पळयलें कितें बाबा बंधार कितें जाता कितें तें दाखया म्हणून. आमी जेन्ना हितून भितर स्टडी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें हें उदका हायट कितली येतली, हें सगळें बुडोवन उरतलें. हें कोण सांगोवंक सोदिना. खुबश्यो टेक्निकल गजाली आसा ह्यो लोकांक पयलीं क्लियर जावपाक जाय आशिल्ली. कित्याक हे व्हडलो 280 CRचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार तो लोकांक सगळ्या विश्वासाक घेवन आमचे सगळे जे नागरीक आसा जे हे बेल्टाचे जे लोक आसा सगळ्या विश्वासाक घेवन हो जावपाक जाय आशिल्लो. हो कित्याक जायना, कित्याक लोकांक हे क्लियर करिना. पॉलिटिशियन आमचे सगळे कित्याक क्लियर करिना बाबा हो बंधार म्हणटा कितें लोकांक सांगा न्ही, प्रेझेंटेशन दिया. आमी खंयच्या उदकाचे ओपोज ना. आयज तुमकां खबर आसा आमगे मिराबाग आनी फोंड्या मदीं थंय चौगुलेचो पंप आसा. 100 वर्सां थंय चौगुलेन धंदो केलो. कोणाक केन्ना हें केलें ऑब्जेक्शन हाडलें ना. कित्याक ते पंपिंग करून व्हरताले ते केन्ना ब्लॉक करून अशें हें व्हेलें ना. नमस्कार. आमी जाणा हो जो जे जाग्यार आमी आसा जो बंधारो जो हांगा येता जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तेन्ना हो वाठार सगळो बुडटा. जेन्ना हे जे देवाचे देवूळ आसा ते देवूळ तो एवरी टायम जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तो स्वताक बुडटा आनी हो गांव राखता. इतली वर्सां जेन्ना जेन्ना हुंवार येयलो तेन्ना हो देव आपूण स्वता बुडलो आनी हो गांव राखलो. आनी आयज जेन्ना तेका हे लोक जे बुडोवपाक येयल्या तेन्ना जर आमी जर ओगी रावले जाल्यार हो देव आमचो गांव राखतलो कसो. आयज त्या देवाचेर संकट जे येयलां ते संकट आमी तेजेर कशेंय येवपा दिवपाना. कितेंय जाल्यार जाता आमी मेल्यार कोता येता. पूण ही जी हे स्थळ आसा हे जे न्हंयचे जुवारीचे जे अस्तित्व आसा ते काबार करपाक तरी आमी दिवपाना. SIR प्रक्रियेचो गैरवापर आणि मनमानीपणान मतदारांचो मतदान हक्क काढून घेतिल्ल्याच्या आरोपा संबंधी गोंय मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान उत्तर आणि दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याकडल्यान सविस्तर अहवाल मागयला. गोवा फॉरवर्ड पक्षान हे विशीं पत्र बरोवन कागाळ केल्ली. उपरांत मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान जिल्लो अधिकाऱ्याकडल्यान अहवाल मागयला. जे खरे मतदार आसात तांची नांवां उरपाक जाय, जे देशा भायले आसात तांची नांवां वगळावपाक जाय, जे सारखे मतदार आसात तांकां टार्गेट करप चुकीचें अशें गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामत सांगतात. पळय आमचे अध्यक्ष बा विजय सर डायरेक्शना प्रमाणे SIRान जी भानगड्यो जाताल्यो हाच्या नंतर बाब मोहनदास आमी बाब आमचे सिनियर प्रशांत बाब दिलीप आमचे सगळे पक्षाचे एक डेलिगेशन ऑफिशियली CEO ऑफिसान गेल्ले आनी त्या वेळार CEO दिल्ली आशिल्लो. त्यानंतर आमी डेप्युटी CEO बाय प्राजक्ता गोलतेकाराक आमी मेळिल्ले आनी तिका आमी सांगिल्ले की लोकांक जे मॅन्डेटरी 13 डॉक्युमेंट्स मेन्शन केले SIRान हे सोडून वेगळे डॉक्युमेंट्स लोकल लेवलार मागपाचे चालू आसा विथ पॉलिटिकल प्रेशर्स आनी खास करून मायनॉरिटी भावांक टार्गेट करप म्हणजे नांवां उडोवप हे अशें एक हे चालू आसा. हे जावंक जायना. जे जेन्युन आसात जे जेन्युन वोटर आसात जे खरेंच वोटिंगेन आसा तांची नांवां उरूंक जाय. आनी जर खरेंच नेपाळच्यान कोण आसा आनी खंयच्यान कोण आसा देशा भायले तर तांचे तूं उडोवंक जाता. पूण यू कॅनॉट टार्गेट आवर ओन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ओन्ली बिकॉज दे डोंट वोट फॉर यू. पूण अशे तरेचे एक सिस्टमॅटीक क्लेन्झिंगाचो एक अटेम्प्ट चालू आशिल्लो. हाजे नंतर आमी एक डिटेल्ड मेमोरंडम पक्षाच्या वतीन आमी दिल्ले. आमकां आजूच सकाळी लेटर आयला की CEO ऑफिसान रिपोर्ट्स मागल्यात नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा कलेक्टर. आमकां वी वेलकम द स्टेप टेकन बाय CEO. पूण हे लेटर केले म्हूण जायना. वी वील ऑल्सो फॉलो अप. नाव let us see what report collectors both submit. त्याच्या नंतर मुखार वया. पूण येस SIR बाबतींत आमचे पक्ष सिरियस आसा आनी वी आर टेकिंग इट टू द
मॉनिटरींग इट फ्रॉम डे वन हांव तुमकां सांगत आयला विजा भायरूय मिटिंगान तुमी येताले कव्हर करपाक की SIR वी हॅव टेकन व्हेरी सिरियसली. आमचे फातोर्डा म्हणा किंवा बाकी म्हणा आमी BLS अपॉइंट केल्ले आसा आनी प्रत्येक मतदारसंघान आमचो एकटो एक तरी आसा जो मॉनिटर करता एट अ पर्सनल लेवलाचेर घालून. आनी लोकांक जे कितलेशे लोक आमकां डायरेक्ट फोन करून सांगतात की मामलेदार ऑफिसांत त्रास करता, मागीर आमी डायरेक्ट कॉल करून तांकां सांगतात आनी नंतर सुटावो जातात. म्हणून आमी लास्ट टायम मागिल्ले प्रोजेक्टा कडेन की तुम्ही एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज करात सगळे पेपरांचेर, एक मध्य मराठीन आणि इंग्लिशीन किंवा कोंकणीन आणि वेगवेगळे पेपर सगळे एक की डू अँड डोंट. आणि सो दॅट जेन्ना बारीक लोक अंत्योदय तत्वाचो बारीक लोक सरकार जे म्हणटा अंत्योदय चल सरकार, सो बारीक सामान्य नागरीक जो गांवांतल्यान ताका आपयतात SIRच्या हियरिंगेक, थंय ताका खबर आसपाक जाय कितें डॉक्युमेंट्स आसा, थंय ताजे मागीर तोंडार मारूंक शकता एडवर्टायज काढून मामलेदाराच्या किंवा डेप्युटी कलेक्टराच्या. कारण खुबशे मामलेदार आनी डेप्युटी अशे सुबेजपणा वागतात जे तांचे सरकाराचे एजंट जाल्ले आसात की त्रास करपाक, आनी खास करून मायनॉरिटी कम्युनिटी. न्यू वाडा मोर्जे मुखेल रस्त्याचेर बिरेस्तारा सकाळी 8 वरांचेर 2 मोटरसायकलींमदी भिरांकूळ अपघात जालो. या अपघातात भाटीवाडा मोर्जेचो दुचाकी चालक साहिल शेटगावकर या तरणाट्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका GMCत उपचारा खातीर दाखल केला. तशेंच दुसरो चालक प्रितेश हरमलकर हाका दुखापत जाल्ल्यान ताचेर उपचार सुरू आसात. मजगतीं अपघात जाल्ल्या सुवातेर स्पीड ब्रेकर उबारचो म्हणून कितलेशेच म्हयन्यासावन थळाव्यांची मागणी आशिल्ल्याचें कळटा. मोर्जी न्यू वाडा हांगासर मुखेल रस्त्याचेर 2 दुचाकी मजगती ॲक्सिडंट जावन साहिल शेटगांवकर भाटीवाडा मोर्जी हो गंभीर जखमी जालो, तर दुसरो दुचाकी चलोवपी प्रितेश हरमलकर गावडेवाडा मोर्जी हो युवक किरकोळ जखमी जाला. हो अपघात आज सकाळी 8च्या सुमारास जालो. दोन्ही वाहनां विरुद्ध दिशेने येताली वताली तेन्ना अपघाताची घडणूक घडली. जो जखमी गंभीर झाला साहिल शेटगांवकर तांकां बांबोळे हॉस्पिटलात उपचारासाठी दाखल केल्यात, तर प्रितेश हरमलकर हांका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा हांगासर तांचेर उपचार सुरू आहा. त्या वेळार पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी येवन पंचनामा केलो. ताच्या पयलीं 108 वाहनांतल्यान दोगांय जखमींक उपचारासाठी हॉस्पिटलांत व्हेल्ले. ज्या वेळार हो अपघात घडलो थंयसर कित्येक म्हयन्यासावन हांगासर एक स्पीड ब्रेकर जाय अशी मागणी केल्ली, पूण त्या मागणी कडेनही सरकारान दुर्लक्ष केला. हांव निवृत्ती शिरोडकर. काणकोण पुलिशेन गुळे वखदा आड व्हड कारवाय करून बेकायदेशीर कोकेन बाळगुपाच्या प्रकरणात एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केली. ताचे कडल्यान 1 कोटी परस चड रुपयांचो कोकेन जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायतीच्या आदाराचेर पुलिसांनी तारीर काणकोण हांगा धाड घालून दुबाविताक रंगे हात धरलो. ताचे कडल्यान बेकायदेशीर कोकेन आनी ताची स्कूटरूय जप्त केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. सबसे पहले 19 जनवरी को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने एक दीपू सिंह करके एक लड़का था जो कि नेटिव ऑफ यूपी, उसके पास हमें चरस अराउंड 431 ग्राम चरस उसके पास मिला था. तो उस रिलायबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर केस रजिस्टर एक रेड कंडक्ट की गई और फिर उसमें केस रजिस्टर किया. सेकेंड था जो कि 23rd ऑफ जनवरी, अगेन बेस्ड ऑन द रिलायबल इंफॉर्मेशन, उसमें एक केरलाइट नेटिव ऑफ केरला एक अरुण करके नाम का एक लड़का जिसके पास अराउंड 13.5 ग्राम्स MDMA उसके पास मिला. ये जो क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी NDPS की MDMA की थी, उसके अंदर उसका केस रजिस्टर करके अरेस्ट किया गया एंड द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. देन there are the third case which was registered yesterday on the 3rd of February.
wherein based on reliable information we caught red-handed one person, namely Walter Fernandez, who is a resident of Kanpur, जिसमें उसके पास हमें अराउंड 20+ grams MDMA, 3.5 grams cocaine और 111 grams चरस उसके पोजेशन में मिला. Based on that, we registered NDPS case and the investigation is in progress. उसके इंटेरोगेशन में हमें एक और आदमी मिला जो कि उसको उसका एक काम कह सकते हैं कि आगे एक सप्लायर का काम करता था, आगे फर्दर पेडलिंग का काम करता था. तो वो उसको भी हमने उस केस में अरेस्ट किया है. तो उसका नाम सुमित बांडेगर है. 4 तारीख को हमने एक और केस रजिस्टर किया है, एक जिसमें एक नाइजीरियन जिसका नाम है ओनियो फ्राइडे, उसके पास हमें अराउंड 219 grams ऑफ कोकेन जिसकी वर्थ इज अराउंड 1.1 CR. तो टोटल ये 4 केसेस हैं, इनमें 3 केसेस कमर्शियल हैं, कमर्शियल क्वांटिटी के, और जिसमें टोटल वर्थ ऑफ ऑल दी सीज्ड कॉन्ट्राबैंड इज अराउंड 1.2 crores. ठीक है. फर्दर इनमें आगे फर्दर क्या कहाँ से लेकर आते थे, किसको देते थे, वो सारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले गांवांकोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्याय